आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की भोमा इश्यू हो दिसान दीस गाजत आसा, पूण पयलीं भोमकार आनी आतां खोर्लेचे जे लोक आसात तेय लोक बायपास डिमांड करता। आयज भोमचे लोक सगळे मेळ्ळेले, जे मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांणी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताका उत्तर दिवपा खातीर आयज भोमचे लोक जमलेले आनी तांच्यांनी थंयूय सांगलें की ते म्हणटा आमचो डिमांड एकूच आसा, बायपास म्हणटा ते गांवच्यान तो रस्तो व्हरपाक नाका। जो डमी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोंयचो आसा तो कितली वर्सां जाली पीडब्ल्यूडी घेवन बसलेलो आहा, तेजे जे प्रेस घेतल्या पळय ताका आन्सर दिवपा खातीर हे लोक सगळे फुडें येयल्ले आहात। काल सुदीन ढवळीकरांनी प्रेस घेतलो, जो की आमी पयलीं समजलें तो तेजें कितें प्रकरण जाल्यार तेज्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रकरण जाल्यार तेज्या बाबतींत उलयता। म्हटल्यार तेणें प्रेस जो घेतलो तो ह्या रोडाचेर सुद्दां उलोवन घेतलो, जेका पावर मिनिस्ट्री दिल्या तो मेन म्हटल्यार पावर मिनिस्ट्रीचेर लक्ष दवरूचें आशिल्लें तेणें, तेका हे पीडब्ल्यूडी लक्ष घालपाची गरज नाशिल्ली, तरी सुद्दां तो हेजे तेका चड पडलेले आसा पीडब्ल्यूडीचे। आनी काल तेणें प्रेस कॉन्फरन्स दिली तेन्ना एकदां स्टेटमेंट दिलो, काल स्टेटमेंट दिलें तेणें की रोड जो वयता तो फ्लायओव्हर वयता। आनी लास्ट टायम जेन्ना पयर तेणें स्टेटमेंट दिल्लो 4 दीस पयलीं तेन्ना तेणें सांगलेलें 6 फीट लॉंग पिंक रोड वयतलो म्हणून, आनी तोच एक 4 दिसां पयलीं स्टेटमेंट दिता की पिंक रोड वयतलो आनी परत रोखडोच स्टेटमेंट दिता आतां की फ्लायओव्हर वयतलो। गरजूच नाशी ताका हे घेवपाची, प्रेस घेवपाची, स्पेशल प्रेसांक हाडून तो पळय ती हे करता, फुटींगपणां करता, ती दाखयता काल एक उलयल्लो आयज एक उलयल्लो सगळें, तेकाच पयलीं स्वता खबर ना की कसलो रोड वयतलो काय म्हणून। प्लस हो जो रोड तुमी आतां म्हटलेलो की एक दीस सांगता कोण 15 मिटर वयता, कोण सांगता 25 मिटर वयता, की पयर सांगलो सुदीन ढवळीकरान सांगलो 6 लेन वयता, हे जो वयता मदीं हांगासरल्यान स्टार्ट करता तेजे स्टेटमेंट तो तेणें सांगलेलो वैशाली हॉटेला कडल्यान जो पळय पिंक रोड येता तो सिजेंटा कडेन डावन जातलो आनी तेजे उपरांत फ्लायओव्हर येतलो म्हणून, तो डायरेक्ट ओल्ड गोवा तेंकतलो म्हणून। जाल्यार आतां परत स्टेटमेंट कित्याक चेंज केलो? एकदां तो उलयलो, जे सत्य आशिल्लो तेच उलयल्लो तो, आनी आतां स्पेशल तेणें प्रेस घेवन तो आतां दुसरो स्टेटमेंट दिता। आनी मेन म्हटल्यार तूं कितलेंय हें कर, आमी हो रोड जावपाक दिवचे ना, आमकां जाय फक्त बायपास, आमी बायपासाचेरूच रावतले, कळ्ळें न्हू, आमकां बायपासूच जाय। हांगा एमजी म्हळ्यार प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें तेगेल्या भावाक दवरलेलो हेजे दिपक ढवळीकराक, आनी तेज्या अगेन्स्ट कोण आशिल्लो? गोविंद गावडे, आनी ते प्रचार बीन सगळ्या करताले प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी। कितें आमकां तुमी निवडून दियात, आमचो सुदीन ढवळीकर मुख्यमंत्री जावपा जाय म्हणून। म्हाका एक सांगात, हो मुख्यमंत्री जाल्यार गोंयचें कितें बरें करतलो? लोक आमचे पिशे, गोंयकार आमी पिशे, आनी मेन म्हणल्यार भोमगांवचे लोक पिशे आनी प्रियोळ गांवचे पिशे। कित्याक लागून म्हणटा ना, हे फक्त इलेक्शन येता पळय तेन्नाच आश्वासन दिता, हांकां लोकांचें कांय पडलेलें ना। जे सगळे लोक म्हणटा आमकां बायपास जाय, अरे बायपास काडाक आनी लोकांचो जो मागणी आसा तितून मान्य करा मरे तुम्ही बायपास कित्याक काडूं सोदिना? तूं म्हणटा इट इज नॉट फिजिबल ना जाल्यार म्हाका एक सांगा, तुमी फर्मागुडे ते जेएम्स कॉलेजा कडेन सर्कल टू ढवळी आसा जो बायपास आसा, ओके, तो बायपास कसो आसा? वेदर इट वॉज स्ट्रेट बायपास ऑर तेका टर्न बीन कितें आसा? तुम्ही जर म्हणटा जो नॅशनल हायवे आसा तो स्ट्रेट वचपा जाय म्हणून, जाल्यार म्हाका तुमी हें करा आनी तुमी म्हाका सांगचें, तुमचे जे आतां मंत्रिमंडळ आसा पळय तितून रवी नायकूय बाब आसा। रवी नायकान हो लोकांचो नेता, लोकनेता म्हणून गोंयांत सगळ्याक फेमस आसा आनी भंडारी समाजाचो एक नेता म्हणून सगळ्यांक खबर आसा। तेणें आपलो फुडलो विचार करून म्हणल्यार फुडें कितें जावपाक शकता, गाडयो बीन वाडटल्यो, तेका लागून तेणें एक विचार घेवन ते बायपास केले आनी तितून तेणें बायपास काडले पळय तितून कोणाचे लोकांची कोणाची हानी जावना, तेका लागून तो रस्तो हें जाला, वांकडो तिकडो जाला। तोच विचार करून तुमी हांगा तो बायपास काडा मरे। तुमकां जर खरी हिम्मत आसा न्हू जाल्यार तुमी फाल्यां ते वैशाली हॉटेल टू ते सतीदेवी कडेन आसा पळय ते सगळे हे करात, ओपन करात। आनी तुमी म्हणटा 6 लेन हायवे जातलो, 6 लेन म्हणल्यार इट इज नॉट पॉसिबल विथ 15 मिटर्स हायवे। तुमचे कडेन आतां फक्त गव्हर्मेंटा कडेन फक्त 15 मिटर्स लँड एक्विजिशन केलें तुमी, जाल्यार तुमी फुडली 45 लँड एक्विजिशन खंयच्यान घेतले ते लोकांक दाखोवन दिया मरे। तुमी डिक्लेअर करा मरे ते 45 आमी हे सायडीच्यान आनी 25 घेतले आनी ते सेकंड सायडींतल्यान 20 घेतले म्हणून, मागीर टोटल 60। ती तुमचे कडेन हिम्मत ना, कित्याक लागून लोक सगळे वांगडाच उठतले आनी तुमकां
तुमचे जो कितें हिडन एजेंडा आसा पळय तो हायड जातलो म्हणून. फक्त म्हाका एक हांकां जे काब्राल गावडे आनी हो आमचो ढवळीकर उलयता पळय न्हू तांकां एक सांगपाचें, तुमी चायेक जेवणाक वांगडाच बसता, भायर जेन्ना बसता तेन्ना सगळे वांगडाच बसता, फक्त तुमी लोकां मदीं येता तेन्ना तुमी कोत्र जावन येता लोकांक कोत्र करपाक. आतां हांव कितें म्हणटा, तुमी तिगूय जाण एक कडेन वांगडा बसा, एक प्रेस दिया वांगडाच, आमच्या खातीर तरी दिया लोकां खातीर, आनी सांगा रस्तो जातलो तो फ्लायओव्हर जातलो, टिंट रोड जातलो काय तो वायड जावन जातलो. कित्याक तुमचे सगळ्यांचे हर एक दिसा हर एक चेंज जाता स्टेटमेंट. काल पयर म्हणपा आसलो सुदिनगिरी म्हणपा आसलो की हो 60 मीटर वायड जातलो, वायडनींग जावन जातलो रस्तो सपाट, आनी मागीर फुडें वचून खोल्ल्या सायडीन फ्लायओव्हर वयतलो. आनी आयज तो पयर आमी आमचे प्रेसाक स्टेटमेंट दितकीर विचारतकीर तो सांगता आतां म्हणटा तो फ्लायओव्हर जातलो. म्हणजे कितें रस्ते कितें 4-5 वांगडाच जातले, फ्लायओव्हर वायडनींग हे सगळें जातलें. म्हणजे खंयच्यान जाय थंयच्यान लोकांनी वचपाचो. म्हणजे म्हाका वायडनिंगांतल्यान वचपाक जाय जाल्यार वायडनिंगांतल्यान, फ्लायओव्हराच्या वयल्यान वचपाक जाल्यार अशें वांगडाच जावपाचें. तुमी कितें आहा तो स्टेटमेंट आहा पळय तुमचो क्लियर करा. कित्याक आमचे हे हेजिटेशन आहा ते फ्लायओव्हर करा, वायडनींग करा, नाल्यार कसलोय रस्तो करा. गांवांतल्यान रस्तो जेन्ना वयतले तेन्ना आमी हेजिटेट करतले, आमकां हो रस्तो आमच्या गांवांतल्यान नाका. ते तुमी सांगपी आमकां कोण न्हू गांवांतल्यान रस्तो दिवपाक. जेन्ना गांवकारांक नाका तेन्ना आमकां तो नाका. कळ्ळें, तुमी मंत्री जाले म्हणून तुमकां जाय थंयच्यान व्हरोंक गावचें ना. आमचे कडेन ऑप्शन आहा 2, एक आहा वयल्यान आसा थंयच्यान तुमी व्हरा, नाल्यार त्या शेतांतल्यान व्हरा, पूण आमकां गांवांतल्यान नाका. हे हांव सांगूंक सोदतां. तुमी जाता जाल्यार तुमचे कडेन ते बायपासाचेर चिंता, गांवांतल्यान व्हरपाक आमी केन्नाच दिवचे ना हो रस्तो. सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो की ते सगळे मुणकार दिसता म्हणून, आणि जेन्ना गॅझेटीचेर नाव येता तेन्ना तांकां म्हणपा लागलो तो डॉक्युमेंट मेळटलो की बाबा ते थंय रावता म्हणून. सो तो म्हणटा जेंची नांवां येयल्या गॅझेटाचेर तांकां ते बरें म्हणटा. आमकां तो पळय डॉक्युमेंट तो म्हणटा न्हू तो आमकां नाका. आमकां फक्त जाय बायपास. कित्याक आमकां देवळां आमची बाबा आमची कितें संस्कृती आहा पळय ती लिपोवन आमकां कितेंच नाका. म्हणजे ती आतां एकदां रस्तो गेलो न्हू तेन्ना आमचे ते सगळे पिड्ड्यार जातले, ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ते आमकां नाका, आमकां फक्त जाय तो बायपास. आनी तो म्हणटा डॉक्युमेंट ते आमकां कांय नाका तेगेले. स्वप्नील आज आयज मरे उलोवचो ना म्हण आसलो, तुवें प्रश्न केलो म्हणून एक दोन हितून हांव सोंपयतां. आयज पर्यंत काब्रालाकूय खबर ना, गव्हर्मेंटाकूय खबर ना, सुदीन ढवळीकाराकूय खबर ना आनी गोविंद गावडेकूय खबर ना. आयज हे बोमकार जे लढटा ते आमचे बोमचे अस्तित्व टिकोवन दवरपा खातीर. आयज हे लोक घरा खातीर झगडना. आयज लास्ट तुका सांगता आनीक 4 घरां 2 घरां हे भाशण बंद कर. एक मतान सगळ्यांची सहमती जाल्ली आसा. ह्या देवाच्या 5-25 मदल्यांच्यान हो नॅशनल हायवे आनी हे बोमकार कशा तुम्ही एक एक्झाम्पल दिलो बायपासाचो फोण्या. म्हाका दिसता तो एक चुकीचो एक्झाम्पल दिलाचो ना. एज अ रिपोर्टर हांव तुमकां सांगता कित्याक तो वाकडो तिकडो रस्तो जाल्ल्या कारण ते एक्सिडंट खूप जाले. सो ते एक तुमकां जस्ट सांगता एक रिपोर्टर म्हणून की ते रॉंग एक्झाम्पल म्हणून. सो तेजीच गोष्ट अशी आसा, सो तेजेर हांव तुका परते क्लियरिफिकेशन दिता. ते तशें घडचें न्हू, तो रोड स्ट्रेट येवचो. कित्याक हो जो रोड आसा आयचो पळय म्हाका खबर आहा पर्रीकार जेन्ना आमच्या बरें एज्युटेशन करतालो त्या टायमार पर्रीकाराची उतरां सांगता तुका. तो जो रोड आसा तो एक कुंदील फॅक्टरीक लागून तो टर्न मारून येयलो हांगासर. एक्चुअली तो रोड हायवे जो आसा तो सरळ येता आनी तेका प्लॅन करून 2002 तो रोड तूं जर कुंदील फॅक्टरी कडेन उबो रावलो तुका दिसतलो तो रोड आयज जो झिग झॅग केला तो कुंदील फॅक्टरी कडेन रावलो जाल्यार फुडलो आमचो बाणस्तारचो पूल असो दिसता ना. म्हणत हांव तुका खंय उडी मार म्हूण सांग म्हाका, हांव मारता. हांवें सुदीन ढवळीकारा एकूच विचारपाक सोदतां, तुजे कडेन आयज मिनिस्ट्री आसा ती कसली आसा आनी तूं उलयता कित्याचेर? हे हिशोबान कळटा की म्हाका दिसता काब्रालान तुका दिलें आसतलें ती अर्दी सांबाळा बी म्हणून तशें कितें तरी. कित्याक तुमकां हांगासर भरपूर कितें तरी भरपूर म्हळ्यार व्हडलो खजाना मेळपाचा. जर हो फ्लायओव्हर केलो जाल्यार बायपास तुमी कित्याक करपाक सोदिना? जे केन्ना कितले पयलींच ते हे जाल्ले आसा, वयल्यान जाल्लो आसा सकयल्यान जाल्लो आसा, कित्याक करपाक सोदिना? आनी आमकां फुडलो जो सती देवस्थान ते काळे मातयेर हे कित्याक लिपोवन दवरला अजून पर्यंत ते आमकां दाखोवन दिवचे. दुसरी गजाल, तुजे कडेन मडकय पयलीं तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्ते करपाक जायना, जे सामके काबार जाल्ल्या, लोकांच्यो गाडयो पिड्यार जाता, लोक पडटा मोटरसायकलीन, खूब कितें कितें जाता. दुसरी गजाल मडकय हेल्थ सेंटर ते अजून पर्यंत तूं आतां इतलीं वर्सां थंय राज्य करता तुगेलें, तुजे कडेन ते हेल्थ सेंटर पयलीं सारकें थंय करपाक जायना, तितून कसलीच सुविधा सारकी ना अजून पर्यंत जाल्यार तरी. ते इतले सगळे जे लोकांक बेजीक जे जाय कितें ते तुजे कडेन जायना. तूं हांगासर भोमात येवन कित्याक मरता तेच म्हाका कळना. अशें कितें आसा ते पयलीं सांगचें आमकां. भोमात कितें अशें कितें मेळ्ळा तुका की बाबा तूं भोमात हो फ्लायओव्हर करपाक सोदता?
आमकां तुजो फ्लायओव्हर नाका, आमकां जाय तो फक्त बायपास जायो. आनी तुम्ही जर तर गोविंद गावडेकूय सांगूंक सोदता हांव, आमदार म्हणून तूं प्रत्येक वेळा म्हणटा कितें आंगार येयलें म्हणटा तूं म्हणटा आपूण तितून तज्ञ न्हू. बाबा तुजे आमी पयलीं तूं जेन्ना प्रचार करतालो हांगासर इलेक्शनार रावचे पयलीं तेन्ना तुगेले आमी कार्ड पळयताले मॅनिफेस्टो, तेजेर तुजो फोटो आनी सकयल इंजिनियर म्हणून व्हडलें घातलेलें तुवें. जाल्यार तूं कसलो इंजिनियर तो पयलीं आमकां सांगचो. तुजे कडेन जर तर तूं कित्यानूच तज्ञ ना धर न्हू जाल्यार म्हाका दिसता तुवें ती खुर्ची सोडपाची. कित्याक तुमकां हो सत्तेचो माज मारलेलो सामको. आमी जाता तितले आमचे कडेन प्रयत्न केल्ले आसा. आतां आमी प्रयत्न करतले आनी आतां आमी देवाक जे घराणे कितें घालपाचें आसा तें घालतले आनी वांगडाच चलतले आनी हांकां काबार करतले. तुम्ही ते गाराण्यांचे म्हणले न्हू, तुमचो आमदार म्हणटा की ते गाराण्याच्या हितून बीन तुम्ही पडो नका म्हणून. एकूच सांगता की आमी घालतले देव जेन्ना आमच्या देवाचेर चोडोन येता तेन्ना आमी ओगी रावता. देवाकूच सांगतले तांकां पळय म्हणून. अरे कितें आसा पळय, हो देव आमचो, हो देव आमचो आनी हेजी श्रद्धा आसा आमची. आमी त्रासान पडले आमी उलो मारताले देवाक, तो आमकां सामकी कोण ना. नमस्कार करून आमी सांगता. तेणी आतां मंत्र्यान सांगलें न्हू तुमी घराणे घालूं नाका म्हणून. आमी एक घराणे घालतली, सगळी जाणटी नेणटी नाक गोश्टून मारवा फुड्या हेंची मंत्र्याची. तूं मनमुखी चल आनी बरे भाशेन करून घे. ते तर बरे भाशेन आयकना तिंका कितें करपाचें आमचेर आसा, तेजेर पावयतलो तो करतलो. पूण आमचो राखणदार आहा तो करतलो. इतल्यानी आमी सपोज आमकां बायपास जायो, आमकां बायपास जायो आनी कांय नाका आमकां. तो आमकां कित्याक सांगता गाराडे घालूं नाका म्हणून? हा तुमकां भंय आसा जाल्यार तुमी आमी सांगता ते आयकुपाक कित्याक तयार ना? आमी सांगता ते तर तुमी केले न्हू जाल्यार आमकां गाराडे घालपाचें पडना न्हू. जाल्यार तुमी तर आमचें आयकना जाल्यार आमकां तेच करपाक पडटलें आनी आमी तें करतली. ओगी रावचें ना तुका. आमी एक करतली. आनी तुमी इकडे वयता तेन्ना मारवा फुड्या पावून ती तापय तुमी आपडटले ते सांगू शकता. मागीर मारवाचो उलो करतले तुमी. तेजे फुड्यान नाक गोश्टी घातले मागीर तुमी. रोखडेच खोल्ले जे लोक आसा ते खोल्ले लोक आयज जमले आणि तांच्यांनी म्हणले की आमकांय बायपास जाय म्हणटा ते. काल थंय रस्त्यार एक एक्सिडंट जालो, एक ट्रेलर आशिल्लो ताजो एक्सिडंट जालो. लोक म्हणटा हांगासर जर हो रस्तो वाडलो जाल्यार लोक म्हणटा हांगासर एक्सिडंट आसा ते सुद्दां वाडटले म्हणटा. अशी तेंची मागणी आसा की जशे भोमा तशेंच खोल्ले ते म्हणटा बायपास हो जाय. आमी आमचे भाव भोमाचे आनी आमी खोर्लेचे एकठांय जाले. आतां इश्यू कितें 2 दीस हांगा फाटी एक ट्रक सारको ट्रेलर हिंगा भितर सरलो. आमचे बिल्डींग चलता पळय तिका 4 जाण कामदार आहले ते कडेन मरत आहले. पूण लाकीली ते साल्वार आनी देखून आमकां अदीक भिरांत कमी येयली. इतलोय तेंप आमी उगी रावता. पूण आमी 2010 सान जवडटा थिंगा आनी हांव मिस्टर सुनील देसाय आहले, मिस्टर परिकार आहले, तेंच्या बरोबर आमी सदांच झुजल्या. एक दीस वचून आसतना मिटिंगेक ना आनी तेणी आमकां सगळ्यांनी सांगलेलें की आमी बायपास दितले आनी बायपास आमी मागलोलो. मागीर 2 फावटी हो प्रोजेक्ट ब्लॉक जालो आनी आमी आतां एक बायपास म्हाजो घरकार आहलो चेअरमॅन तो कृष्ण म्हणून तेणी एक मिस्टर दिगंबरा कडेन रिजनल प्लॅनाचेर सायन आहा मिस्टर दिगंबराची एक प्लॅन दाखयलेलो बायपास कोंकण रेल्वेचे सायडीन सान शेतांतल्यान. पूण तोय बी मागीर 2016 आमी कोर्टान गेलेली आनी कितें तो ड्रॉप जालो. आमी आतां लोक कितें समजलो ड्रॉप जालो म्हणटकच आनी बिझनेस वाडटा न्हू. लोक कित्याक उगी रावतलो ड्रॉप जालो हिंगा येवचें ना. पूण आतां मिस्टर काबराला आमच्या हाडून फड्डेर कोत्तून हाडला. आमी कितें करपाचें? कितलें आमी मागलें बायपास आमकां दी. कित्याक रिबांदा चिंबेल ओल्ड गोवा सगळें तुमी बायपास केलें. ओल्ड गोवाक पावन मागीर खोर्ले तेंकला तेन्ना बोमांक कित्याक ब्लॉक केलें? हेय बी आमकां बायपास दिया न्हू. आमी दिले ऑल्टरनेट तुमकां. आमी दिवंक ना म्हणून न्हू. बायपास आमी दिवंक नाहलो, ऑल्टरनेट आमी तुका दिवंक नाहले जाल्यार तूं म्हणूंक जाता. दुसरें ते म्हणटा स्टिलीचेर हाडटले. आतां स्टिलीचेर हाडले आनी उसोन तो ट्रक कितें पडलो ते आमच्या घराचेरूच पडटले न्हू आनी खंय वयतले? आमकां आनी स्वात ना हिंगासर. घरां तेंकून आसा सारकें. आनी हिंगा क्रॉस रोड आहा पळय तो
कितले एक्सिडेंट जाले. आमचे एक स्टुडंट मेला थिंगा क्रॉस करता भुरग्याक घेवन आसतना मेला. थिंगा एक स्टील यार्ड हें आहा कंपनी व्हडले ट्रेलर जाता आनी हिंगा आतां रामलर घातला. G20 टायमार कितलेच रामलर आमच्या घरा कडेन शिवा कडेन सावन कुंकर रेल्वे कडेन 7-8 आहा आनी असलो आवाज जाता धडांग 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 करून त्या लोकांक जॅम लागून ना. अख्खी रात ती तेणी न्हिदोन आसतना काडूंक जाय म्हणलें. हें सगळें आमकां दुखता. देखून एकूच आमची आशा की आमकां आनी गोमांक बायपास दिया हें आमचें मागणी. ओके, तुम्ही फर्स्ट टाइम अशे कोल्लेचे लोक भायर सरले कारण जेन्नाय आतां फाटलो ते जितको इश्यू जातालो की बॉमाचेच नांव येताले, कोल्लेचे खंयच येनासले. कोल्लेचें नांव म्हण नाका. 2010 लागून आमी सगळीं वचोन कोर्टान हितून आमकां भितर लागून घातलें थोड्यांक पुलिसेन आनी आमी फेरीबोटी कडेन थोडी रावली आनी थोडी पुलिसेन भितर घातली. मागीर आमी एकठांय जाताली तेन्ना. आतां तीच मनशां मेली. म्हाजीच माय म्हाजे शेजारी आहले पळय ते ती मेली. आतां दुसरे आहा पळय ते भुरगे तांकां गोबोंक ना इतले रोश नासलो म्हण तेन्ना. पूण आतां ते भायर सरले न्हू. नाही, ह्या दिसान सगळे इवन आमदार जावं मिनिस्टर उलयता बॉमाचेच उलयताले, कोल्लेचो खंयच विशय येनासलो. कोण उलयतलो? आदलो पळय कोण MLA आहलो तो उलयतलो न्हू. आमचो काबराल आतां येवन कितें जाणा PWDचे तेजे आदीं पळय आहलो धावलीकार आनी दिगंबर ते जाणा कोल्लेचे. पूण ते पर्सन उलयना तुमचे कांय. ते उलयना कित्याक तेका आमचें मोट नाका. दिगंबरान सांगला न्हू, आय डोंट नीड गोवन वोट्स, आय हॅव माय ओन पीपल who are all candidates from outside Karnataka. ते बरो तेका आनी तेका देव आहा. आमकां देंवतारूय ना. देखून आमकां जाय बायपास इतलेंच आमी मागता. ओके, सो फायनली आयज इवन कोल्लेकार फुडें येता की तांकां बायपास जाय. सदांच मागला. आतां रीट पेटिशन घालला न्हू आमी तेन्ना कोल्लेकार ना फकत बोमा आहा दोगांय आहा आमी न्हू. कशें म्हणूंक जाता तेंच्यांनी कोल्लेकार जा म्हणून हें जाणा जावंक जाय. सध्या तुमचो एक्विजिशन सुद्दां हांगासर प्रोसेस दिसता म्हाका चालू जावपाचो आसा जे तेंचे चालू आहा न्ही की सगळे डिटेल्स घेवप हें करप. रीट पेटिशन मागला लँड एक्विजिशन प्रोसेस स्टे करपाक. हय, आमी सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन केला लँड एक्विजिशन प्रोसेसाक. तांणी आमकां रिप्लाय केला म्हणून आमी रीट पेटिशन घेतला कोर्टान. एज लिगल सिटीजन्स ऑफ गोवा स्टेट आनी कितें करपाक जाता आमकां कोर्टानूच वचपाक जाता कित्याक गव्हर्मेंट आमचें आयकना. सो आमी तो रीट पेटिशन घातला ताजेच खातीर की वी हॅव कम्प्लिटली ओपोज दीस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. पूण तुमकां आयला कितें कारण लँड एक्विजिशन सध्या चालू आहा कोल्ले. वी हॅव नॉट कम टू अस. दे आर ट्रायंग टू कम इन द हिडन टायम्स. दोनपारचे येता केन्ना लिपोवन सांगनासतना भितर चडटा घरांनी मार्किंग करता दुर्गावयल्यान येता आनी येता. तुमच्या घरांत जेन्ना सुणे भोंवता म्हणून भायर गेले हांव तेन्ना ते 3 जाण येयल्ले भितर पारोय घेवन कितें करता रे काटल्यार ना आमी मार्किंग करता. पूण ते कित्याक गेट उक्ती करून येना? दुर्गावयल्यान उक्ती मारून कित्याक येता? आनी पयल्या सध्या आमचो गांव हिंगा आतां डिवायड जातलो. हायवे येयत जाल्यार आमकां इगोर्जी वचपाक आनी वाट ना. आमकां इगोर्जी वता ती मेळपाची ना. आनी हिंगासर बस स्टॉप आहा आनी सिनियर सिटीजन त्या बस स्टॉपाचेर देंवतात ताका क्रॉस करपाक आतांच ताका त्रास जाता. ताका कोणी हातीक धरून क्रॉस करून दिता ट्रॅफिक कंट्रोल करून. आमच्या देरान आनी उबे रावूंक आनी हायवे जाली जाल्यार आनी कितें जातालें ना. फाटी बॉम्बकार आहले तांकां प्रेझेंटेशन तरी दाखयलें तशें तुमकां कितें बीन पंचायती कडेन बीन तुमचें कितें उलोवप? पंचायत सांगता आमकां कांयच इन्फॉर्म करूंक ना म्हणून पयर ग्रामसभाक आमकां तेणी सांगलां आमकां कांयच तेणी दिवंक ना गव्हर्मेंटान. तेणी आमकां सांगलां अपॉइंटमेंट काडटा तेंचे कडेन उलोवपाक आमचो हें आहा पळय तो. आमी ऑलरेडी 2022 आमी रेझोल्युशन युनॅनिमसली पास केला पंचायती कडल्यान की आमकां ऑपोज आसा हे प्रेझेंट अलायनमेंट आनी आमी बायपासूय ऑप्शन दिला आमच्या पंचायतीक टू फॉरवर्ड टू द गव्हर्मेंट. सेम आमी जो ऑपोजिशन आमचे पयले 2010 आशिल्ले तेच आमचे ऑपोजिशन आता 2022-23 केल्या तेच आसा. सो वी हॅव ऑलवेज कन्सिस्टंटली मेंटेन्ड आवर स्टँडर्ड. वी डोंट वॉन्ट दिस हायवे थ्रू दिस विलेज अँड वी वॉन्ट अ बायपास. नाव सिन्स द गव्हर्मेंट टोल्ड अस यू डू अँड फायंड अ बायपास आमी ताका प्लॅनूय केलो दाखयलो तांकां कसो बायपास आमी कोंडाई कदमा प्लॅटोसान कोंडाई मेरेन शेतांतल्यान काडूंक जाता म्हणून. It is a shorter bypass. It is 7 kilometers compared to the 10.5 kilometers of this road. It will not go through any village. You can build a highway as big as you want. तुका आतां फुडल्या 50 वर्सांक जो हायवे जाय 100 मिटराचो बांद तूं. कित्याक ह्या हायवेचो फुडार कितें? 25 मिटराचो हायवे बांदलो तूं हांगा ताचे उपरांत 4 वर्सांनी कितें करतले तुमी? आनी खंय तोडटले? आनी कितलीं घरां तोडटलीं? जावचें ना न्हू. सो वी हॅव टू लिव विथ कंजेशन. नो, देर इज अ बेटर ऑप्शन. इफ यू आर स्पेंडींग कोटींनी तुमी स्पेंड करता हायवे बांदपाक जाल्यार सारके बांदात मरे. एक बरो हायवे बांदतात भायर शेतांतल्यान बायपास करून आनी शॉर्टकट विच इज अ शॉर्टकट विच इज आयज तुमी बायपासाचेर उलयता बोमा बायपासाचेर ते उलयता तेन्ना तांकां एक आन्सर म्हणटा की तो फिजिबल ना म्हणून बोमा बायपास.
फिजिबल ना म्हणून कोणे सांगला? जेन्ना तुम्ही बायपासाचो जेन्ना तुम्ही हायवे प्रोजेक्ट स्टडी केला, तुम्ही EIA रिपोर्ट काढला तुम्ही, तेन्ना तेजेर पयली एक लायन घातला दॅट देर हॅज बीन नो क्वेश्चन गिवन फॉर बायपास. तुम्ही तांकां स्टडीज करपाक दिवंक ना. दॅट रिपोर्ट आमी वाचला, तितून सगळें बरयलां कसली माती, कसले टेम्परेचर, कसलें उदक खंयसान खोणटले, कशे बांदतले, पण तांकां सांगूच ना बायपास करता. आनी म्हणलें ना, लोकांनी मानला की हांगा करपा जाय. मोड्या फॉरेस्टान ताणें सांगलां बायपास करतले म्हणून, जंगलान, पूण हांगा जंय लोक रावता तिका बायपास करचे ना. सो हे कोणें तांकां बूद दिली की बायपास आमकां नाका आनी हेवटेनूच हाडपा जाय? ही आमचे पयले आमदारां जे आसले ताणें दिली तांकां. आमी केन्ना अग्री करूंक ना की आमकां हायवे जाय अशी. सो फर्स्ट टू डू अ प्रॉपर स्टडी, तुमचें काम करात सारकें की बायपास कशें करपाक जाय ते, तेन्नाच की मेळटलें न्ही. पयले आमदारां म्हणटा तुमी, आतां तुमचो दुसरो नवो आमदार आहा, ताजे कडेन बीन कितें वचप जालें? ताजो कांय चड ताणें कांय रोल घेवंकूच ना न्हू ह्या एज्युटेशनान. तो बेश्टे सायडीक बसला आनी कांय म्हणना तो. जर हायवे आमच्या गांवांसान पसार जाले जाल्यार असले अपघाती डेली ऑकरन्स जातले आमच्या गांवांत. असले अपघाती आमकां नाका. आमकां आमची घरां सांबाळपा जाय, आमच्या मनशांक सांबाळपा जाय. एक कंजेस्टेड गांवांतल्यान असले मेगा हायवे घातले जाल्यार असलेच परिणाम जातले. तुका दिसता पळय त्या ट्रेलर पडला पळय तसो, ताच्या पासून आमी आयज जमा जाता. ओके. तर भोमचे आनी कोर्लेचे ह्या लोकांची एकूच मागणी आहा, ते म्हणटा की तांकां बायपास जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.